म्हणटा संवसारांत म्हणटा तो आनी वेस्ट मॅनेजमेंट मडगांव एक भांगरा तांती दिवपी कोंबडी जाल्ली आसा आनी हे सामकें ही भांगरा तांती सामकी कशे भाशेन सांठोवपाची हें सामकें मडगांव म्युनिसिपालिटीन सारकें एक डायरेक्शन केल्लें आसा आनी तें तांकां कायम चालू करतलें. ऑन 12th of March 2024 हायकोर्टान ऑर्डर दिल्ली की मिनिमम 15 टन्साचो प्लांट घालचो म्हणून बायोमिथेनेशन सो दॅट इट कॅन ट्रीट वेट वेस्ट समजला. तो घालचे सुवातेर काडला आनी 5 TPD प्लांट घातला ड्राय वेस्ट जोडोवपा खातीर आनी वेट वेस्ट आहा तो कंटिन्युअसली हातोयता काकोरा समजला. कितले ट्रान्सपोर्टेशनाक कॉस्ट जालो पडटा. 2 हे आसा तेका फर्नेसीस आसा 2 चिमनी आहा एक चलना आनी दुसरें 5% हें आसतालें म्हणटालें ते वेस्ट 5 टन सपोज थिंग जोडयले जाल्यार 5% हें उरतालें म्हळ्यार 50 हय एश उरतालें. तूं वचोन पळया थिंगा 4 कायली सुद्दां एश जालना. हेजो अर्थ कितें की जो 5 टन्स कॅपेसिटी आसा तो जायना थंय. पयलीं हें घातिल्लो बायोमिथेनेशन प्लांट SGPD ग्रावंडार तें अडेच कोटी गेले हेंच नासतना बंद पडलें तें स्क्रॅप जालें. तूं हे कोणाल पयशे म्हण हें मोडटा ते तुमचे स्वता पयशे आसले जाल्यार तुमी हे भाशेन युजास करता आशिल्ले हें मडगांवकारांक तुमी सांगपा जाय. मडगांव म्युनिसिपालिटी ही खुबश्या कारणां खातीर गोंयभर फेमस आसा. तें मागीर गार्बेज कलेक्शन आसतलें, गार्बेज डंपिंग आसतलें जावं गार्बेज हँडलिंग आसतलें, त्याच बरोबर आनी वेगवेगळी कारणां आसतलीं. पूण सगळ्यांत चड जर मडगांव म्युनिसिपालिटी फेमस जाल्यार हें आमच्या फाटल्यान जो दिसता तो सनसोडो गार्बेज प्लांट. हो सनसोडो गार्बेज प्लांट म्हाका दिसता 2011तल्यान बंद. जो ओरिजिनल कंपनी जी हो प्लांट चलयताली त्या कंपनीन हो प्लांट सोडलो. त्या नंतर प्लांट हो मडगांव म्युनिसिपालिटी कडेन गेलो. पूण हांगा गार्बेज मडगांव म्युनिसिपालिटीन चडांत चड गार्बेज जी आसा ती पयलीं सालिगांव आनी मागीर काकोडा व्हरपाक स्टार्ट केली. रुपया गार्बेज जी आसा वेट गार्बेज ही ट्रान्सपोर्टेशन करपाक म्हणजे हांगच्यान काकोडा धाडपाक लागून 14 लाख रुपया मोडटा जे वर्साक 1.68 करोड रुपीज जातात. सो विचार केलो जाल्यार ह्या पयशांची मडगांव म्युनिसिपालिटी जे फाटले कांय वर्सां मोडल्यात त्या प्रमाणे एक स्वतंत्र प्लांट तांकां येता आशिल्लो आनी तांकां डायरेक्शन दिल्लें की तांणी तो गार्बेज प्लांट मोठो करचो. पूण तांच्यांनी जमलें ना. आतां कावन्सिलाचे टर्म काबार जावपाक आयला. अजून पर्यंत मडगांव म्युनिसिपालिटी कडेन म्हणजे फाटली एक 5-10 वर्सां जातली म्हाका दिसता की तांचे कडेन प्लांट स्वताचो प्लांटच ना आनी ते फूल डिपेंड आसा तेजेर. मडगांव म्युनिसिपालिटीक अत्यंत गरज आसा कारण तांचे कडेन 35 टन वेट गार्बेज जाता आनी एक 15 टन सुमार ड्राय म्हणजे प्लास्टीक वेस्ट हें जाता. सो हाका ट्रीट करपाक फ्युचराक हो प्रॉब्लम जो आसा तो हँडल करपाक लागून तांकां अत्यंत गरज आसा आनी तो येतलो काय ना हाजेर मडगांवचे कावन्सिलूच न्ही जाल्यार आमदार आनी बाकीचे आमदार हांणी बसून सिरियसली चिंतपाक जाय. एक्चुली विचार आतां पर्यंत जावपाक जाय आसलो तो जालो ना. म्हणटकीर टी व्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव खूब म्हणटा.